मनीस आहात मनीस तीन आहात हिल कटिंग आणि विदाउट परमिशन हे सगळे चललेले असा. आता JCB हा JCBचे नंबर बी काय ना गाडयेर ते गाडी हांगा येयले त्यांच्याकडे कांयच वर्क परमीट बी कांयच ना. कळ्ळें पंचायती इंटिमेशन ना पंचायती कडल्यान कसले जर परमिशन घेतला जाल्यार तुमी आमकां दाखय म्हटलेले काल. अजून तक तेंच्यानी आमकां दाखयले ना. आमी आतां स्टॉप नोटीस मारल्या तेंचो. कळ्ळें तेंचे आमी रिक्वेस्ट करता पंचायत तुमकां तेंचे गाडये ताब्यान घेवपाचे. कळ्ळें आतां कोण आहा सद्या ना ते पळय सगळे सकयल आहात ते म्हाका आसना तेन्ना आतां वाडली आसतली कित्याक फाटल्या जुन्या पयलीं सगळे घेतला. तेका कॉन्ट्रॅक्टर आपय ते कॉन्ट्रॅक्टर आपय मरे तेका. हॅलो हां आम्रपाली हां 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 काय ना तुझी सांग खंय इंडिया वचपाचें प्लीज तेका सांग. तो खंय कॉन्ट्रॅक्ट आता ना हे दिस सारखी सरळ लाय मरे तू. काल हांगासर ह्यो प्रोजेक्ट जो हांगासर जी कितें सायट चल्ल्या इल्लीगल ताका काल सेक्रेटरी बाब अमित प्रभू आणि कन्सर्न वॉर्ड मेंबर सौ चेतना पेडणेकर हांच्यांनी काल सांजची 4 वरांचेर विजीट दिल्लेली. त्या वेळाचेर तेंच्यांनी तांकां सांगले की आमच्या कडेन लिगल परमिशन्स आसा म्हणून. तांकां तेंच्यांनी इन्स्ट्रक्शन्स दिल्ले की ओरल इन्स्ट्रक्शन्स की तुमचे परमिशन्स जर आसा जाल्यार तुमी घेवन पंचायतीन आज सकाळी या म्हणून. सकाळी 12:30 तगायत ह्या कन्सर्न प्रोजेक्टाचो मनीस इल्लीगल टील डेट इट इज अ इल्लीगल प्रोजेक्ट पंचायतीन कोणूच येवंक ना. आज 12:30 वरांचेर आमी पंचायत हांगासर ह्या प्रोजेक्टाची आमी भेट दिल्या आणि हे जे इल्लीगल एक्सकावेशन चल्लेले आसा आमी ताका विचारले. कन्सर्न कॉन्ट्रॅक्टर हांगासर उपलब्ध आसा. हांगा एक JCB आसा जे JCBचेर नंबरय लायल्लो ना नंबरय ना तेचेर व्हेकल नंबर ना. बलेरो गाडी आहा आणि एक हेची लोखणाची गाडी येयल्लेली आसा लोखण घेवन. हांगासर जर कोणाक जर तांकां विचारले जाल्यार तो म्हणटा आमच्या कडेन डॉक्युमेंट्स कितें ना. सो डॉक्युमेंट्स कितें ना म्हणजे हे गांवांत सगळे कडेन इल्लीगल आतां हिल कटिंग चल्लेलें आसा. आमकां माननीय TCP मिनिस्टर श्री विश्वजीतजी राणे हांकां रिक्वेस्ट करपाची आसा की कालच तेंच्यांनी पेडणे तालुक्याक भेट दिल्या पण आयज मांद्रे गांवांत मांद्रे मतदारसंघातली मांद्रे गांव ही पंचायत ह्या पंचायतीन हे जे आम्रपाली प्रोजेक्ट आहा त्याच्या वयल्या सायडीन हांगासर हिल कटिंग चल्लेलें आसा आणि कोणाचेच प्रायर परमिशन घेनासतना तेंच्यांनी हे हिल कटिंग केल्लेलें आसा. सरकाराकय विनंती आसा की ह्या प्रोजेक्टाचेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाची.